नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या गुजरात भोंवडेर राज्याक दिली उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट. ऑपरेशन सिंदूर 140 कोटी भारतीयांच्या भावनेची अभिव्यक्ती प्रधानमंत्र्यांनी केले नमूद. गृहमंत्री अमित शाह 3 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर. नागपूरच्या जामथा वाठारांत राष्ट्रीय कर्करोग संस्थाना खातीर निवासी वेवस्था इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर. मोसमी पावसासयत राज्यात शेती संबंधित कामांक जाली सुरवात. मोर्जे हांगा पारंपारीक पद्दतीन नांगर पुजा करून शेतकारांनी पावसाक दिलो योग. फोंडेच्या खांडेपार शारांतल्या कोयराचेर नियंत्रण हाडपा हेतान बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर. फोंडे शारांतल्या कोयराच्या समस्येचेर नियंत्रण हाडपा हेतान नगरपालिकेचो म्हत्वाचो निर्णय. फोंडे नगरपालिकेन बाजार संकुलाच्या छताचे 30 किलोवॅट टाकीचे सोलर ऑन ग्रेड प्रकल्पांच्या आमदार रवी नायक हांचे हस्तुकी केले उक्तावण. नवकिरणीय उर्जेच्या वापरांत वाड करपाच्या दिकेन फोंडे नगरपालिकेचे पयले पावल. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुजरातच्या दाहोद हांगा आयोजित कार्यावळींत सुमार 24,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. त्या भायर तांणी गुजरात सरकारा संबंधीत रेल्वे तशेंच हेर प्रकल्पांचे उक्तावण केले. हातूंत वेरावल ते अहमदाबाद मजगती वंदे भारत एक्सप्रेस तशेंच वलसाड ते दाहोड मजगती धावपी एक्सप्रेस रेल्वेचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दाहोड हांगा भारतीय रेल्वेच्या लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पाचे लेगीत उक्तावण केलें. कार्यावळींत ऑपरेशन सिंदुरा विशीं अभिमान उक्तायतना ती फकत एक लश्करी कारवाय नासून भारताचे संस्कार आनी 140 कोटी भारतीयांच्यो भावना अभिव्यक्त करपी मोहीम आशिल्ली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है. और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है. ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है. आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 26 मे 2014 दिसा पयलेच खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. तो खीण याद करतना फाटल्या 11 वर्सां भितर देशांत कल्पने भायर उदरगत जाल्या आनी पयलींची सगळी बंधनां मोडून देशांत प्रत्येक वाठारांत क्रांती घडयल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है. इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है. देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है. आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है. 2023 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज उक्तावण जाल्ल्या इलेक्ट्रीक लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर तांणी बसयल्लो. त्या वेळाची याद करतना विरोधी फुडाऱ्यांनी हो फकत वेंचणुके पुरतो डाव जावन आसा आनी ह्या संबंदान मुखार कांयच काम जावचें ना अशी टिका केल्ली. ताकायचो हो उक्तावण सुवाळो एक सडसडीत जाप जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत दाहोद हांगा आयोजित कार्यावळींत वांटो घेतलो। दाहोद हांगा उक्तावण जाल्ल्या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्पा विशीं खोस उक्तायतना ज्या प्रकल्पांचेर विरोधी फुडाऱ्यांनी बोटां उबारिल्लीं तो प्रकल्प आयज एक भव्य कारखानो म्हूण देशा मुखार उबो जाला आनी हें फकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला शक्य जावं येता अशें तांणी सांगलें। तशेंच ह्या लोकोमोटिव्ह प्रकल्पांत तयार जाल्लीं इंजिनां फकत भारत देशांतच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत निर्यात जावन देशाचो अभिमान वाडयतले अशें खोस मंत्री वैष्णव हांणी उक्तायलें। न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। गृहमंत्री अमित शाह सध्या 3 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर आसात। आयज तांणी नागपूर शाराच्या जामथा वाठारांत देशांतल्या पहिल्या राष्ट्रीय कर्करोग संस्थानाचो एक भाग म्हण कर्करोग दुयेंतीच्या खर्चा खातीर स्वस्ती निवास ह्या निवासी वेवस्थेचो बुनयादी फातर बसयलो। ह्या वेळार तांचे सयत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हजर आशिल्ले। कार्यावळींत उलोवप करतना अशा तरेच्या निवासी वेवस्थेचो विचार आपणावन महाराष्ट्र सरकारान वैजकीय क्षेत्रांत क्रांती घडयल्या अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहाँ आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। तशेंच बाबासाहेब आंबेडकर हांची जन्मभूंय नागपूर जावन आसा आनी थळावे तांकां आबाजी अशा नांवान वळखतात। अशो आबाजी हांणी सदांच देश कल्याण आनी सुविधा लोकां मेरेन पावोवपा हेतान मरसर वावर केलो अशें मंत्री शाह हांणी आपल्या उलोवपांत नमूद केलें। कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है।
ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारत देशान आतंकवादा आड राबयल्ल्या मोहिमेविशींचे सत्य पुराय संवसारा मुखार दवरपा हेतान आनी पाकिस्तानाची फटिंगपणां उक्ताडार हाडपा खातीर सध्या भारत देशांतले सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांचे 7 पंगड वेगवेगळ्या देशांनी वचून थंय भारताची भूमिका स्पश्ट करतात. संघटीत जनता दलाचे फुडारी संजय झा हांच्या फुडारपणा खालच्या पंगडान आयज दक्षिण कोरिया हांगा नॅशनल असेंब्लीच्या अधिकाऱ्यांक भेट दिली. ह्या वेळार वांगडी आनी तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी हांणी पहलगाम हांगा जाल्लो आतंकवादी हल्लो आनी त्या उपरांत राबयल्ले ऑपरेशन सिंदूर हो फकत भारताच्या सुरक्षेचो प्रश्न नासून संवसारीक मुद्दो जाला अशें सांगलें. Matter of India's national security. It has turned out to be a global imperative now. And time and again, we have been saying this, how Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Right from the time both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day, at the same time, precisely. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there's a hell and heaven difference. And the attack on Jammu and Kashmir in Pahalgam is a testament to the fact that they don't want the Indian economy to prosper. तसेच हेर सर्वपक्षीय पंगड सध्या स्लोवेनिया, बहरीन, गुयाना, कतार तसेच फ्रांसाक पावल्यात. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणा खाला फ्रांसाक पाविल्ल्या पंगडांची भावना उक्तायतना पाकिस्तानान अजून मेरेन आतंकवाद्यांक पालव दिला, पण आता तांकां ताची किंमत फारीक करची पडटली अशी शिटकावणी रविशंकर प्रसाद हांणी दिली. हद के पार से होता है जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है. सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया. आज दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी डिजिग्नेटेड वो पाकिस्तान में है और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो आपका यूरोप के आतंकवादी. भारत आणि मालदीवमध्ये दुसरी उच्चस्तरीय कोर ग्रुप बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. मालदीवचे विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील काल भारतांत पावले. ते भारतांत 3 दिसांच्या दौऱ्यार आसात. ही तांची ह्या वर्साची तिसरी भेट आसा. मजगतीं मालदीवचे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांच्या वांगडा द्विपक्षीय चर्चा करपाचे आसात. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या मुखेलमंत्र्यांच्या बसकेत वांटो घेवन गोंयाविशयी आनी गोंयांत आसपावी साबार उदरगतीच्या कामांविशीं सादरीकरण केलें. हे विशीं खबराकारांक म्हायती दितना गोंयांत राबयल्ल्या प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणेविशीं तशेंच हेर येवजण्यांविशीं आपणे म्हायती दिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. ते भायर गोंयांत खाजन जमनी
पुनर्जीवित करपा खातीरचो आराखडो आपणेन केंद्र सरकाराक सादर केला आनी केंद्र सरकार ताचेर निश्चितूच गोंयाक आदार करतले अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली। इस नीति आयोग के मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, इसलिए इस देश के तीनों सेना का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गौरव ये ठहराव नीति आयोग की मीटिंग में पास हुआ। गोवा के लिए खास करके जो बाकी सब कुछ प्रेजेंट करते हुए, चाहे पीएम सूर्यघर योजना हो या केंद्र की बाकी योजना हो, इसका रिपोर्ट सबमिट करते हुए खाजन लैंड के बारे में मैंने इशू उपस्थित किया। गोवा की खाजन लैंड रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार से सेपरेटली प्लान सबमिट किया है और ये होना बहुत ही जरूरी है। डेफिनेटली केंद्र सरकार से सहकार्य हमें इस बारे में मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में हमने हमारा प्रपोजल जो है वो भी उसकी मदद हमें केंद्र सरकार से मिलेगी और डेफिनेटली जो विकसित भारत जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रेडी किया, उसी तरह से विकसित गोवा का विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं। हमेशा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा को मिलता है। आगे भी माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन और सपोर्ट गोवा सरकार के लिए, गोवा के लोगों के लिए मिलेगा। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी राज्यांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर आयोजीत भगवान बिरसा मुंडा यादस्तीक रॅलींचेर नकारात्मक आनी टिका करपी प्रतिक्रिया उक्तायल्ली। आयज सभापती रमेश तवडकार हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत ज्या राज्यांनी आदिवासी समाजाचे लोक आसात थंय अशा कार्यावळींचें आयोजन जावपाचे निर्देश जारी जाल्ले। तशेंच राज्यान आयोजीत जाल्ल्यो साबार संबंधीत कार्यावळी राज्य सरकाराची मान्यताय घेवनूच आयोजीत केल्या। तेन्ना कोणाकूच ह्या आयोजना विशीं दुबाव घेवपाचो प्रश्नूच उप्रासना अशें सांगलें। जे काल ताणें स्टेटमेंट केला ते अत्यंत चुकीचो। हांव सभापती की त्या संदर्भात आसा मुख्यमंत्री सरकार आसा, पार्टी आसा, ते योग्य तरेचे विचार करतले। हांव ताजे उलयना आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलो हांव कोणाच्या नादाक लागना, म्हाका लागपाची इच्छा ना। म्हाका म्हाजे समोर इतलें काम पडलेलें आसा। आज तुमी पळयता श्रमदानाच्या निमित्तान आसा न्ही सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांची जे दीन दुबळ्यांचे आसा न्ही की घर बांदपाच्या संदर्भात आसा न्ही लोकांचे सहकार मेळटा आनी लोक जे फुडें येता आसा न्ही त्यामुळे येणाऱ्या काळांत आसा तें खूब मोठें काम दीन दुबळ्यांची दुख्ख भोगपाचें काम आमकां करपाचें आसा आनी त्यामुळे अशें कोण तरी आसा न्ही की आमकां रेब्यांक किंवा हातूंत चिखलांक ओडपाचो प्रयत्न करता म्हणून निखाल जो आसा न्ही रमेश तवडकर त्या चिखलांक रेब्यांक कसोच येवचो ना। गोंयांत पावसाचें आगमन म्हळ्यार एक वेगळोच उत्सव कसो मनयता। गोंयच्या संस्कृती आनी दायजा प्रमाण दर एका ऋतूचें एक वेगळें म्हत्व आनी ताका येवकार दिवपाक तरेकवार विधी आनी परंपरा आसात। अशेच तरेन पावसा सयत राज्यांत शेतकाम सुरू करपा हेतान मोर्जे हांगा पारंपारीक पद्दतीन नांगर पुजा जाली। ही पुजा केल्या उपरांतूच शेतकार आपापली शेतां नांगरतात। ही पुजा श्री मोळजाई देवस्थानाच्या वतीन आयोजीत केल्ली। पुजेन वांटेकार जाल्ल्या एका थळाव्यान ह्या पुजेच्या म्हत्वाचेर उजवाड घातलो। ही नांगर परब जाल्या शिवाय कोणच पयली गांवांत नांगर ना। ही प्रथा आहा देवस्थानाची महाजनाची पारंपारीक आमच्या जाणट्यांनी आमकां करून दिल्ली ही प्रथा। आयच्यान आता पावस अनायसे ह्या वर्षी बेगीन आहा म्हणटकच आता नांगरपाक काय हरकत ना। हे पारंपारीक शेतकरी कितकी वर्सां पासून ही नांगर परबेक आमचो नांगर धरता आणि हेच्या मागची धोरण काय तर ही देवाची पूजा अर्चा करून मगे शेत भात बरं जावचा होच त्याच्या मागचो हेतू आणि बरे भाशेन सगळ्यांक गांवांक देवान राखचे अशी ही परंपरा आहा आणि ती आम्ही ह्या फुडें अशीच चलयतलो। भले आता हळूहळू तांत्रिक शेती जावपाक गेली, ट्रॅक्टरान नांगरतात, पण हो पारंपारीक नांगर जो आहा तो काय लोकांनी अजून सांभाळून दवरलेले आहात, बैलूय सांभाळून दवरलेले आहात। त्या बैलांक घेऊन ही फुडें अशीच चालू रावतली। हीच देवाचरणी आमकां सद्बुद्धी दिवची आणि आयुष्य दिवचा अशीच त्याची सेवा करून घेवपाक। आयज ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल देशाच्या सशस्त्र दळाक तेंको आनी उर्बा दर्शोवपा हेतान वास्को हांगा आमदार कृष्णादाजी साळकार हांच्या फुडारपणा खाला तिरंगा यात्रेचें आयोजन जालें। देशाविशीं अभिमान उक्तायत हजारांनी नागरिकांनी ह्या तिरंगा यात्रेन शक्त, एकता आनी देशाच्या निर्धाराची गवाय दिली।
पाकिस्तान आणि भारत देशा भितर शस्त्रबंदीचेर एकमत जाल्ल्यान 10 दीस जावन गेले तरी आसतना देशभक्तीची भावना उणी जावंक ना आणि सगळे लोक तितक्याच उमेदीन लष्कर देश आणि प्रधानमंत्र्याक तेको दिवपा हेतान व्हडा उमेदीन एकठांयल्यात अशी खोस आमदार कृष्णा साळकार हांणी उक्तायली। तरी पूण तीच उमेद तोच एक प्राऊड फिलिंग आज सगळ्यां मदीं आसा आणि आज आमची बायलां आनी दादले एक मेळून एक बरी व्हडली आमी रॅली आज काडली आणि एक आमी सैनिकां बरोबर आसा, आमच्या सैनिकाच्या सपोर्टान आमी आसा, आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री बरोबर आमी आसा हें दाखोवपाचो आमी एक संदी घेतली आणि म्हाका खूब बरें दिसता की आज आमी कितलीं वर्सां आमी पळयतात की आमची जी सेना आसा, आमची सेना सगळ्यांत बलवान आसा ही आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा, पूण हाज्या पयलीं तांकां केन्नाच ती ताकद मेळना जी आज मेळ्ळा। आज आमी पळयलें की पयलें आमी पुलवामा मागीर आमी उरी अटॅक पळयलो, म्हणजे तांच्या घरान वचून आमी तांकां मारले। आमी मारता आसतना कोणाक सिविलियन्सांक हात लावना, आमी फक्त टेररिस्ट जे आशिल्ले तांकां आमी मारले आणि सेम आमी पळयलें की निर्दोश जे सैलानी टुरिस्ट आज जे पहलगाम आयिल्ले तांकां निर्गुण हातून म्हणजे आपले धर्म विचारून आपली जात विचारून तांणी मारले। हाज्याकून आनी वायट गोश्ट नाशिल्ली आणि तेन्ना जो राग आमच्या सगळ्यां मदीं आशिल्लो आमकां पूर्ण विश्वास आशिल्लो की आमचो प्रधानमंत्री ह्या 26 जाण जे मेल्ले आसा तांचो बदलो घेतलोच म्हणून आमी सगळे रावताले आणि प्रधानमंत्रीन तशेंच करून दाखयलें। फोंडे नगरपालिकेन शारांतल्या म्हत्वाच्या कामांचेर लक्ष केंद्रीत करपा हेतान आनी समस्या सुटाव्यो करपा खातीर शारांत खंय स्वच्छता संदर्भात कारवाय करतना कुर्टी खांडेपार हांगा 5 TDP बायोमिथेनेशन पावर जनरेशन प्रकल्पाचो बुनयादी फातर बसयलो। ह्या प्रकल्पान फोंडे शारांत निर्माण जाल्ल्या 5 टन कचऱ्याचेर फावो ती प्रक्रिया जावपाक शकतली। त्या भायर फोंडे शारांत झाडां तशेंच हेर लाकडाच्या ल्हान व्हड फांद्यांची विल्हेवाट लावपा खातीर लाकूड चिपर मशीन हाडला। ह्या दोनूय प्रकल्पांचे उक्तावण शेती मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष आनंद नायक तशेंच हेर मानेस्तांच्या हजेरीन जाले। फोंडे नगरपालिकेन राबयल्ल्या ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पा विशीं आमदार रवी नायक हांणी खोस उक्तायली। आणि हे मेंटेनन्सांतल्यान हांगा कचरो जो आसा तो कचरो आयल्या नंतर सामको बारीक पिठो जाता आनी बारीक पिठो जाता म्हणजे तेजे आनी तुका वेस्ट आनी कांय येवपा ना आनी वेस्ट जाय तशें म्हणून तेका विल्हेवाट लावपाक केबल लावपाक एका जाग्यार बऱ्या पडटा म्हणजे थोडीसो कचरो सगळो आनी कुट्टी खाली पण आसा दोनूय कडलो कचरो हांगसर हाडटले आनी ते जाग्याचेर विल्हेवाट लायतले आनी हे सगळे गव्हर्मेंट मुंबयच्या गव्हर्मेंटाचे पैसे आणि हे पैसे आमचे पंचनामे परत गेले त्या नोटिफिकेशन परत गेलं आता आम्ही सगळ्या पंचनाम्याचं एक सगळ्यांचा पाठ्यवर्ष एक वर्ष हे सगळं झालं आणि खांडेपार पंचायतीच्या तेको आसा हेवूय सगळे आमकां हें करतात आणि आतां सरपंच हांगा आतां येयल्या म्हणजे हे सगळ्यांचे आमची बॉक्सर एक्टीव आसा हे आसा सगळ्या तरेचे आमचे हे आसा टीम जे एक्टीव आसा त्या कडल्यान सगळें करून जाता आणि म्हाका खात्री आसता ह्या फुडें आनी कितें आसा हांगसर घालतले। फोंडे नगरपालिकेन उदरगतीच्या देखेन आनीक एक म्हत्वाचें पावल उबारतना बाजार संकुलाच्या छताचेर 30 किलोवॅटच्या तांकीचे सोलर ऑन ग्रीड प्रकल्पाचे आमदार रवी नायक हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें। ह्या कार्यावळीत नगराध्यक्ष आनंद नायक, उपाध्यक्ष दीपा कवळेकार, आदले नगराध्यक्ष रितेश नायक तशेंच हेर नगरसेवक हजर आशिल्ले। ह्या प्रकल्पा विशीं नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी खबराकारांक सविस्तर माहिती दिली। आमचे जवळ 13 मीटर जमीन आसा हे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणटात फक्त जे इलेक्ट्रिसिटी जे बील म्हणजे त्यांचो चार्जीस जे आसा ते 500 ते 600 रुपया हेचेच आमकां भरपा पडटले बाकीचे आमकां कांय भरपा पडपाचें ना आणि हेच्यानी बरो प्रोजेक्ट आदी सुद्दां तांकां रिक्वेस्ट करून आमी जो 15 फायनान्स ग्रांट सिक्युरिटीनी आमकां पयशे मेळिल्ले आसा तशेंच आमी परत ती सुद्दां रिक्वेस्ट करून परत फाटल्यान जो आमचो पालिका बाजार जो येता प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तेजेर रोखडें फुडल्या म्हयन्याक उदरगत जाली हेजेर ते फावंडेशन जातले आनी थंय बीन आमी जे रिक्वेस्ट करतले जी सुद्दां की थंय आमकां तो दिवचो म्हणून कित्याक तो जवळ जवळ 13 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा सुंदर असो भव्य असो एक प्रोजेक्ट जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर जे आसा तेणी हो सँक्शन करून हाडलेलो आसा आनी हेचे जी पायाभरणी आसा ती फुडल्या म्हयन्याक रोखडीच जातली। कला आनी संस्कृती संचालनालय आयज सावन पाट्यावेल्या संस्कृती भवनात भुरग्यां खातीर आर्ट ऑफ फोटोग्राफी ह्या कार्यशाळेचें आयोजन केलां। 10 ते 15 वर्सां मजगतीच्या भुरग्यां खातीर 23
30 मे मेरेन ही कार्यशाळा सकाळी 10 ते दनपारा 12 वरां मेरेन सुरू उरतली। आयज ह्या कार्यशाळेचे उक्तावण कला आनी संस्कृतीचे संचालक सगुण वेळीप हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार उलोवप करतना देवान रचिल्ले सैमान तरेकवार रंग भरल्यात आनी फोटोग्राफीच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक हे तरेकवार रंग पळोवपाक आनी तांची सोबीतकाय अणभवपाक संद मेळटली अशी आस सगुण वेळीप हांणी उक्तायली। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। महाराष्ट्राक तशेंच मुंबईक फाटल्या 2 दिसांत पावसान झोडपिले। पूर्व मोसमी पावसान देवगडच्यान प्रवेश केलो। मजगतीं केरळान लेगीत पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। केरळांतल्या 5 जिल्ल्यांत रेड अलर्ट जारी केला। तशेंच ह्या जिल्ल्यांतलीं शैक्षणीक संस्थानां बंद दवरपाचे आदेश दिल्यात। खुबशा सुवातांचेर झाडां उमटून पडिल्ल्यान जिवीत हानी जावपाच्यो घडणुको घडल्यात। गोंयांतूय सेगीत पडपी पावसाक लागून खुबशा सुवातांनी उदक तुंबून उरला, तशेंच लोकजीण विस्कळीत जाल्या। फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत पडटल्या अवकाळी पावसा उपरांत काल मोसमी पावसान गोंयांत हजेरी लायली। हाका लागून फाटले कांय म्हयने गरमेचे हाल सोंसपी गोंयकारांक वेळे पयलींच थाकाय मेळ्ळा। मजगतीं आयज सावन 28 मे मेरेन हवामान खात्यान राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला। ह्या काळान उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा। त्या उपरांत 29 ते 1 जून मे मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट खात्यान गोंया खातीर जारी केला। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28°C जाल्यार उणेंत उणें तापमान 23.8°C इतलें नोंद जालां। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या गुजरात भोंवडेर राज्याक दिल्ली उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट। ऑपरेशन सिंदूर 140 कोटी भारतीयांच्या भावनेची अभिव्यक्ती प्रधानमंत्र्यांनी केलें नमूद। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिसांच्या महाराष्ट्र भेटेर। नागपूरच्या जामता वाठारांत राष्ट्रीय कर्करोग संस्थाना खातीर निवासी वेवस्था इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर। मोसमी पावसा सयत राज्यात शेती संबंधित कामाक जाली सुरवात। मोरजे हांगा पारंपारीक पद्दतीन नांगर पुजा करून शेतकारांनी पावसाक दिलो येवकार। फोंडेच्या खांडेपार शारांतल्या कोयराचेर नियंत्रण हाडपा हेतान बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचो बसयलो बुन्यादी फातर। फोंडे शारांतल्या कोयराच्या समस्येचेर नियंत्रण हाडपा हेतान नगरपालिकेचो म्हत्वाचो निर्णय। फोंडे नगरपालिकेन बाजार संकुलाच्या छताचेर 30 किलोवॅट ताकीचे सोलर ऑन ग्रीड प्रकल्पाचे आमदार रवी नायक हांचे हस्तुकीं केलें उक्तावण। नवकरणीय उर्जेच्या वापरान वाड करपाच्या दिकेन फोंडे नगरपालिकेचे पयले पावल। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।